तो शिफ्टिंग केलो मागीर आमचे जावच्या पयलीं केन्ना आनी तें उदक सोडपाक लागून चार सगळे सोडपीट मारूंक मेळना ते वाघ सोडचेच पडटा ते वाघ सोडले ते वयता डायरेक्ट तारी कडेन तारीक कनेक्ट जाता विशय कसो आसा की गांवसड्या घरां आसा मड्डार घरां आसा तांकां नोटीसी वयता रिबे म्हणून एक क्रिश्चन बरो फ्रेंड तांकां नोटीस काडली तो भायर सरंडर ते म्हाका मॅसेज करून आमकां नोटीस दिली आमकां घराक आमच्या तुमच्या घराच्या नळाच्या लायटीचे कट करतले कनेक्शन तेका जागोच ना बाबडे बाबा पोर्तुगीज घरांक आदल्या व्हड्यान जागेच ना आदली आमची घरां आमकां जागोच ना खंय मारतो हांव सोडपी चान्सूच ना सो म्हाका कितें टाकी मारची पडल्यार ती भरली म्हणून खाली करची पडली सोडपी मारपाची चान्स जरी सोडपी मारली शेजारच्या घरांनी उदक कोणच्यान ते बायक कोणच्यान वयतले गाडी पडली आतां फुडल्या 10 वर्सांनी सो द मेन जे तार रिवर इशू जो आहा ते उदक येता खोर्लेच्यान आनी मड्डार खंयची पायपाक वयता तेंकां आमी कितें प्रोविजन करपाक जाय मामलेदारा फाटल्यान जागो आसा थंय नवो धाकटो बारीकसो प्लांट उडयता ना आतांय प्लांट ऑलरेडी आसा जाल्लो तो जायकान जो केला पळय तो हाफ फेस जाल्या सेकेंड फेस जावंक लायची सो तो डायवर्ट आमी व्हाळ जर केलो थंयसरल्यान आनी सुयेची व्हरून तो आगय पावलो जाल्यार विशय मिटता आमचो तार नदी आमकां क्लीन मेळ्ळी उदक सारकें आनी जी घरां गांवसड्या खंयसर आहा पळय तांकां पायपलायन घालून ती पायपलायन घालून थोडे पयशे उलयता हांव 10 वर्सां मस्को जालो ओमान थंयसर हांवें पळयलां फूल कंट्री तेंच्यांनी जमनी बरो व्हडली स्टीलची पायपां घालता आनी उदक सेव करतात ते कित्याक फुडल्या जनरेशनाक प्रॉब्लम जावंक जायना म्हणून फुडले आख्या ओमानाक जाल्यार आमी सादी पायपां घालता तारी करसून आपले घालता कितले करोड वयतले काय लाख वयतले थोडे करचो थंय केले उरले गणपती विसर्जन म्हणटा हो हिंदूचो प्रश्न ना आमचो थंयसर मिराकल फॅमिली चर्च आहा लोक दिसाक वयतात सरावंडींग घरां आसा थंयसर एनवायरमेंट आपले 4 लोकांक हे लागून त्रास जाता एकूच न्हू आमी वयतले वर्सान एकदां गणपती करतले पूण मीस जाता थंयसर घरा लोक रावतात तांकां प्रॉब्लम थंयसर जारी वयतात हेल्थाचे लोक चेक करतात खंय टायर उदीक आसा हांगा आसा थंय आसा पळयता कितें जाता म्हाज्या दारान व्हाळ आसा केदो व्हडलो तो व्हाळ कोण करतलो तूं व्हाळ पयलीं कर म्हाज्या दारान जर कपान उदीक आहा तुजो 50 संवचे हांगा लाखांनी आमी तयार करता म्हाज्या व्हाळान सो तो पयलीं कितें करपाक जाय आमी बेश्टोच काडल्यो लोकांक नोटीस धाडले इलिगल डोंगर आसा आमचो म्हापशेचो खाली करा जाता कोणा कडेन कोणी शॉप काडले भायर थंय केस करा रॉंग ते आमचेच लोक आमी जाता घरचा पेंटर कंपनी करा केल्या मेजा पयलीं कोणी केली कोणी करूंक ना फिश मार्केट आमी असो इश्यू काडलो आमी खंयच्या रिलीजना बद्दल ना हांवें 10 वर्सां अरब कंट्रीन काम केलां म्हाजे बरो फ्रेंड आहा मुस्लीम हांगाय लोक आहा क्रिश्चन आमचे बरे फ्रेंड आमी स्कुलांच्या वांगडा येयला न्यू हाय स्कुलान सगळें रिलीजन एकूच रिलीजनाचे भुरगे ना सांगपाचो मुद्दो म्हाजो कितें की हितून रिलीजन वायज वयता म्हणजे लोक कितें करता म्हणजे प्रविणान इश्यू काडलो मार्केटाचो मरे थंयसर तुका म्हणटा सीवेजी सुट्टा बीफ सुट्टा म्हाका फरक पडना जो आपल्या धर्माच्या तो गाय खावंक जाय कोण बाबा डुकर खावंक तो खातलो जेका जाय ते आपले सो तेका आमी कोणाक आडोवंक शकना भट आमच्या हिंदू धर्मान कांयच खायना आमी नुस्तें खाता पीठ ते आमच्या बेजार जाता सो ते घेवन बसले ना सांगा तुका रिलीजन लॉक ना हे आमकां मुद्दो जाय एनवायरमेंट आनी लोकांक गरजेचो हांव जेन्ना हांगा हे करून गेल्लो म्हापसा ताज नदी इन्स्पेक्ट करपाक हांव क्लीन करपाक सलमान खान हांव राष्ट्रीय समाज पक्षाचो हांव बोट घेवन गेल्लो भितर सो हांवें थंय ऑब्जर्व केलें क्लोज सारको फुलाच्या पोना बी गेला तेची परिस्थिती ते जे म्हणटा ते वेजिटेशन न्हू ते दॅट इज ए हायसीन इट इज अ डिजीज ही जर आमच्या स्वीट वॉटर हेका लागली न्हू ती डिजीज ते सगळी स्प्रेड जावन वयता आनी तेजे क्लिनिंगाचे जे प्रायस आसा न्हू यू कॅन आस्क महाराष्ट्र गव्हर्मेंट इतली बडी डिजीज ती पयलीं काडून उडयली सेकेंड हांव थंय गेला हांवें पयला हांव जेन्ना क्लीन करतालो म्हाज्या आंगार तेणें कचरो मारून उडयलो ते हॉटेलकारान मुद्दाम म्हाज्या आंगार मारलो जर हांव आसतना अशें करता हांव ना तेन्ना कितलो कचरो उडयता तेजेरूय लक्ष दिवंक जाय की तुमी जर भितर उडयले इट इज फायन वी हॅव टू पेनलायज दीस पीपल हू आर डर्टिंग एंड पोल्युटींग आवर रिवर मागीर तेजे भितर वचून ती हांवें हायसीन काडली प्लास्टीकचे बॉटल्स अल्कोहॉल बॉटल्स दे वॉज टॉयलेट सिवेज इनसायड प्रेझेंट फ्रॉम द हाऊसेस कनेक्टेड टू द रिवर आतां 4 महिने पयलीं तेजे भितरल्यान आमी काडले प्लस हांवें वॉटर सॅम्पल लॅबॉरेटरीन दिले एंड टू शॉक टू द नोटीस 500 जे TDS आमची लिमीट आसा इट इज 6000 टोटल डिझॉल्व सॉलिड्स आमच्याकडे सर्टिफिकेट आसा ऑफ द रिवर सो द सिच्युएशन इज रियली व्हेरी क्रिटिकल आनी जेन्ना हांव धाकटो आशिल्लो थंय हांव पळयतालो वी वर फिशींग वीथ माय अंकल आय वॉज फिशींग दे इट वॉज सो क्लीन इतलो बरो आशिल्लो सो ही परिस्थिती आतां इतली जाली तर फुडें आमी कितें जातली यू कॅन इमॅजीन इट वील बिकम लायक ए गटर एंड देन इट वील डिप्लीट आवर मांडोवी ऑल्सो दॅट वी डोंट हॅव एनी टुरिस्ट टू कम हियर टू सी दिस इवेंट Yeah, I'm the representative of Cattle of Department. With permission to all, I will before further discussion, I will suggest that and inform that
yellow these things have told many times Catano ports to take action. So the metal portion of the river is not coming under the navigable channel, and it is not coming under the scope of work of Catano Port Department because it is not navigable. Our barges or any boat permission from Catano Port before executing the work. So we will give the permission, we no doubt. But being a department, we cannot take up the work because we cannot justify it. Why you cleaning the river? If it is navigable, then we can justify it. Before putting to the government, we cannot take up the work. This is our saying. Now we can continue with the further discussion. So my question to you is, if the river doesn't come under you, who does it come under? not coming under your department. No, we cannot take up the work. No, how we take up the work? WRD, municipality. हा सगळा एकमेकांच्या चालला. WRD घालता, म्युन्सिपालिटी घालता. तुम्ही This is my body. In this body itself, there are several systems. Urinary system is there, respiratory system is, digestive system. All systems are working by themselves. But as a human being, all are controlled by one. That is our head or the brain. So all these different departments of the government are controlled by the government, the cabinet. They should take the decision in this. If it is not coming under you, then they should jointly decide on this matter. You cannot say, no, this is not my work. We already communicated with the last. As they said just now, I'm saying, I think among all this, I am the eldest one here. The goods were coming in Tar River, and from there they were dispersed and they were going to the market. Understood? Yeah. So you cannot say this is not navigable. It is navigable. It is stopped when the bridge was built. No, I don't. तुझी चूक ना हांगा जर कजून व्हडलो हाडून घालता आसले न्ही व्हडलो जातलो तुमी हाडून घालता ना म्हाका उलोवंक जाय कित्याक लागून आमच्या गोंयच्या लोकांक कळोवंक जाय आपली जबाबदारी तुमची आवडती पॉयंट से राग धरू नाका उलोवंक सोडा आसूंक जाय मागीर व्हडली गोड हाडून तूं सोडटा तेन्ना तुमची परमिशन जाय पडटा जबाबदारी ना म्हणून तुम्ही कोणाक तरी सांगलेले की कॅप्टन कोणाक लागना कित्याक जाणां हांव सांगता सगळे जे एलिगेशन आसा न्ही कोणें जाय जाल्यार आमचे कडेन येता म्युन्सिपालिटी त्या रिवर लागत ना तुमकां लागता नाजाल्यार WRD हायवे हे सगळे विशय म्युन्सिपालिटी कडेन येता म्हणून आमकां दिसलें की हो विशय एक्झॅक्ट कोणा कडेन पावला आनी कोणें कितें करप ह्या विशयाचेर ते डिस्कशन तुमकां लागना म्हटलें जाल्यार तुमी कितें रिटर्न दिल्ले तुमी खंयच्या डिपार्टमेंटाक दिल्ले आमकां दिला लागना म्हणून तुमकां आमकां लेटर दिल्ले तुमी 10 Mail is Chief Officer, Engineer Department, Marsam Municipal Council. 10 Mail. Yeah, this year only. 2021 May. माझे पास करता लास्ट मंथ आता दिले You can show that and if you want to take copy of the Xerox copy. या गजाली 7 वर्ष झाली हो विषय चलता 7 वर्ष झाली जेन्ना सुधीर प्रवीण आम्ही फर्स्ट टाइम लेटर केला 7 वर्ष आता No, many times. Last year also we made letter. Before that I inspected the personally. See, it is this river is dying there by the various source, as mentioned by the other member. They are allowing sewage, they are allowing garbage. It will be controlled by municipality or local authority. I am just this is alerting you. All sewage is going directly into these things, connected with the household. It is encroached by the various people alongside the district. It is not originally now river. It was there earlier for the navigation and all, but now it is totally dead. अरे तुझ्या कसं सांग त्याच्या आता तुम्ही आता दोघांचं सांग आता दिले Then I already forwarded. सर
maintenance, upgradation, etc. whatever may come under any department. Storage आणि जो कचरो वयता पळय तो आमचोच वयता. कामांचो वता ना. Boss, Mr. Ranjit Ulgavkar, do not blame only Mapsa municipality. No, no. Mapsa It is- Listen, I'm not blaming administration. I'm blaming the people along with the administration and myself also. what I'm saying. Why I'm saying आम्ही this? सगळे जिम्मेदार आहात. Like he said that somebody threw garbage on him. That was not an officer. That is a person, a citizen who should care about that. Nobody is caring about it. That is why the meeting is Because there are no fines, no deterrents. correct. That is why I said first. That is why that Singapore, such a small country, district like Mumbai, could grow like this. if they Because could it not- is a deterrent. If the officers concerned cannot issue fines or take action and issue such deterrents to them, then what is the point of us filing complaints before all the authorities every time? Because at his place, in his panchayat, there is a hotel. He is selling bamboos. That bamboo has blocked the river. His sewage is, now he is a hotelier who is working from 50 years. आता जसे यांनी म्हटले जागो ना, सुधीरबाईंनी सांगले जागो ना. I can suggest so many items in eco-friendly thing. Biogas करून जाता, त्याच्यातून त्याला गॅसही मिळतात. There are so many ways. If the this is we give subsidy for nonsense things, right? बरं हातपाय असलेल्यांना आम्ही सबसिडी देता ही कल्याण ती कल्याण योजना करू बरोबर बायोगॅस करून देऊया आम्ही ते सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हा तो बेगीन स्टार्ट करता. आधी आता पळय जे काम करतात न्हंयचे पोजिशन ते नॅशनल हायवेची जी माती तेवटेन तेंच्यांनी डंप केल्या अप टू बसतड्या तो साठो आहा थंय पासून ही सगळी न्हंय तेंच्यांनी उथळ करून सोडल्या. ती तेंच्यांनी काडूंक जाय ती आपली जर तेंच्यांनी व्यवस्थित काडलेले काय जावचें नासलें जाल्यार मुद्दम आतां हे हांव आयज सुद्दां पळोवन येयला फाटल्या दिसांनी गेल्लो वचून पळोव येता. तेका लागून ती सगळी न्हंय उथळ जाल्या उदकाचो फ्लो बरोबर जायना आनी मागीर ती झाडां हें मेन कारण आसा. हें कोणी करपाचें कशें कितें करपाचें तें पळोवपाचें न्हू. प्रत्येकान आपल्या डिपार्टमेंटाक जबाबदारी घेवपाक जाय. आता सकाळचे डिस्कशन केले सजेशन दिले कळना मेन कित्याक प्रायोरिटी जर आमी जी झाडां जी मांडलेली आसा टॅक्स ती पयली कट करून पळय तेका लागून चडसो कचरो थंय घातलेलो आसा. कोण करतले कोणाचे अंडर येता ते. सेकंडली जो पुरो सगळें जी माती जी जाल्या न्हू जाल्यार स्टॉक जाल्या ती पयली आमी थंय काडपाक जाय कळ्ळें. कारण एटलिस्ट आमी फ्लो तरी पळोवन न्हू म्हणजे उदक फ्लो जाता तें आमी करपाक जाय सर आतां एट प्रेजंट कित्याक STP जातलो तेन्ना टायम आसा कळ्ळें न्हू. तेजेर आमी तो आतां रोखडो आमी फुडल्या म्हयन्यान जातलो म्हणून कितें गॅरंटी ना तेजें कळ्ळें न्हू. सो जे कितें जे इजियस्ट वे आनी जे फर्स्ट फास्ट जातले तेजेर आमी पयलीं हात घालया म्हणटा तुमकां. म्हाका दिसता तें म्हणजे हायवेचें जें काम चालू आहा पळय त्या हायवेच्या कामानूच तेजो पायप आमी फोडले ते दुशीत दवरल्या आनी त्या खातीर मुगो तो हें जालें तर हॉस्पिटलाचेर तें तातडीन म्हाका तें गाडी आनी झाडां मारप आनी फुडें वचून तें पावसाचें उदक म्हणून आतां वयतात आनी थोड्या प्रमाणान क्लीन जाता म्हटल्यार जर तो टायडाचो इम्पॅक्ट जर तो दिलो गाडीचेर म्हणजे त्या टायडाचो इम्पॅक्ट जर समज त्या खाली रिवराचेर मेळत जाल्यार ऑटोमॅटीक नॅचरली हें क्लिनींग थोड्या प्रमाणान जावन वयतलें. बाकी सगळे मेजर्स घेवपाकूच जाय वेजिटेशन हें तें सगळें घेवपाक जाय म्हटल्यार हे करून ह्यो तातडीच्यो गजाली ह्यो घडोवन येवपाक जाय सो दॅट तारीख आतां साफ उरतली इमिडिएटली साफ जातली. एक एक्झाम्पल हांव दिवंक सोदता तुमकां. हांवें एक प्रोजेक्ट केला महाराष्ट्रान 50 भुरग्यांचो एक हे आसा स्कूल आसा ओके. आतां तेंची इशू कितें जालें देवर पोल्युटींग द एंटायर रिवर तशें सेम आहलें. हांवें तांकां एक बायो टॉयलेट इन्स्टॉल करून दिला. बायोटेक्नॉलॉजी टेक्स एनारोबिक बॅक्टेरिया आनी डायजेशन करपाची थंयचे थंय. तांकां गॅसूय गावली 5 वरांची पर डे. 5 cubic meter of biogas system gave them 5 hours of gas and जे भायर जे येता न्हू it is not harmful for the environment because it is digested and taken over by the bacteria. So there are small toilets also for toilet based biogas. They will get gas also. Gas म्हणजे ती टॉयलेटी न्हू that is biogas. So bio toilets आम्ही हांगा म्हापशें यूज करूंक जाय and it's very cheap. The whole plant cost us nearly 2 lakh for 5 cubic meter and they are happy. Even Maharashtra government is going to visit there to see the plant.
हांव आतां वचपाचो आयज मिटिंगेक लागून हांगा येयला फ्लायट आसली म्हाजी कालची वचपाची सो दॅट इज ए वीच वी कॅन यूज हियर फॉर दीस पीपल ऑल्सो हू आर स्टेईंग who don't have toilet, we can make 50 toilets there and use entire toilet waste to in that biogas plant. ती गॅस टँकर ते यूज करू आणि ते भायर येता न्हू वी कॅन रिलीज इनसाइड इट इज सेफ इट इज व्हेरी सेफ कांय प्रॉब्लम ना तेका सो बायोडायजेस्टर्स हॅव टू बी युटिलायज फॉर दीस एप्लिकेशन फॉर टॉयलेट वेस्ट दिस इज टॉयलेट वेस्ट Temporarily we can adopt this. We just find find where you can connect the find the estimate. No, find the estimate and how it could be utilized. Or maybe 5 years we can use it. easily it's 25 years life तो आता तो जो ओपन केला आम्ही अमर मोरेश्वर हांव तार रिव्हराच्या बँकार रावता आमच्या घराच्या कडेन आमी Staying right on the bank of the river. सो थंय कितें जाता तें म्हाका चड खबर आसा सो तो ब्रिजाचो जो पोना जे ओपन केला म्हणटा पळय आतां सगळे माती काडल्या आनी कितें काडला ब्रीज थंय कन्स्ट्रक्ट जाता आसतना खुबशे भितर पडलेले आमी व्हिडिओ सुद्दां काडलेलो आसा ते पायपां काडल्या पळय पायपा सकयल कॉन्क्रिटाचो ब्लॉक आसा जेणू कारण जे हायटाय टायट्स आसता पळय तेजो इफेक्ट वयर पडना तो ब्लॉक फोडून काडूंक जाय तेन्नाच तो फ्लो सारको पास जातलो तो ब्लॉक कॉन्क्रिटाचो ब्लॉक घालून तेजेर पायपां घातलेली वयर सो ते क्लियर जाल्या शिवाय वयर इफेक्ट जावचो ना 100%. तो जबाबदारी कोण कोणाची आसा ते माती दुसरी गजाल जो आता ब्रिज बांदला पळय ते ब्रिजान वॉटराचो डायवर्जन जाला वॉटर स्ट्रेट फ्लो जातालो ब्रिजाचो एंगल चेंज जाला सो ते कन्स्ट्रक्शन सारकें ना त्या खातीर आतां पावसान आमकां खूब फरक पडटलो जो वयर घरां आसा पळय तो फ्लो वाडटा वयर उदक पावतलें ताचो जो फ्लो आसा पळय तो ब्रिज जाला क्रॉस आनी फ्लो स्ट्रेट फ्लो आसलो पळय तो कव जाला थंय सो तो प्रॉब्लम खूब जातलो फुडें पयलीं तो कॉन्क्रीट बेज काडूंकूच जाय ना जाल्यार तो ह्यो इशू एक सजेशन ह्या सगळ्या जे इश्यूज आसा पळय आमकां 3 प्रॉब्लम एड्रेस करपाक जाय एक आसा तो शॉर्ट टर्म आतां जे अर्जंट कितें करपाक जाय ते दुसरे मिड टर्म म्हणजे आता ते कन्स्ट्रक्शन सपासत थोड्यो गोष्टी आमकां मे बी एड्रेस करूंक ना जाय आनी तिसरे ते इकोलॉजिकल रिस्टोर करपाक नाजाल्यार बॅलन्स परत हाडपाक लॉंग टर्म सोल्युशन कितें तरी जाय म्हाजें सजेशन एक आसा की डिपार्टमेंटांतले एक मनीस जे स्टेक होल्डर्स खंय कोण रावता पळय तितूंतलो एक तुमचेच मदीं तुमी डिसायड करा कोण आसतलो तो आमच्या म्युन्सिपालिटींचो एक मनीस अशें सगळ्यांनी आणि एनवायरमेंटलिस्ट कोण तरी जो नॉट असोसिएटेड विथ एनी पर्टिक्युलर NGO नाल्यार काय वेस्टेड इंटरेस्ट नासलो हू हॅज डन सम वर्क इन रिबिल्डिंग नाल्यार रिजनरेशन ऑफ रिवर बेड डिसिल्डिंग वॉट एवर द इश्यूज मे बी हे 3 फेजीजान आमी ह्या एक ग्रूप कमिटी वॉट एवर फॉर्म करून जशें की खुबशे आतां व्हडल्या रिवरांनी ते बोर्ड फॉर्म करता फॉर मेंटेनन्स अपग्रेडेशन एक म्हणजे हांव कितें सांगूंक सोदता हे मेन इशू कितें हे जे आतां कोण हितून इनवॉल्व जातले तेंच्यांनी हे प्रो बोनो करपाचें फुकट कित्याक हे आमी रिस्टोर करिना हितून पयशे घालप ना नो पेमेंट फॉर एनी ऑफ दीस पीपल हू आर गोइंग टू बी इन दीस कमिटी कित्याक सांगता ते पळय भलते इंट्रस्ट येवंक नाका तितून म्हणून हांव म्हणटा की जे कोण आसा तूं आसली कमिटी आनी कोण जे स्टेक होल्डर आसा तेचे रिजन की म्हाका दुसरे वेस्टेड इंट्रस्ट तितून पडलेले नाका आमचे सगळ्यांचे मेन रिजन कितें की रिवर जी डिजेनरेट जावन खराब जाल्या मरपाक पावल्या ती सारकी जावपाक जाय परत ह्या कारणां खातीर सगळे हे जे कोण डिपार्टमेंट्स आसा कित्याक आतां तूं म्हटलें जशें एकटो म्हणटा थंय वच थंय वच थंय वच हे वर्सां जालीं आमी आतां तेंच करता सो हे कोऑर्डिनेशन करपाक एक रिपोर्ट की शॉर्ट टर्म सोल्युशन कितें करूं येता मे बी सुवरेजाचें एक आतां सर म्हणटा तशें हे सुवरेज प्लांट आनी 5 वर्सांनी येवपाचो ना 100% अजून कितल्या तरी वॉर्डान कामूच सुरू जावंक ना आमच्या वॉर्डान जावंक ना सो एक मिनीट सो हे आमी एक कमिटी नाल्यार बोर्ड कितें तरी एक एस्टॅब्लीश करूया जितून सगळे जाण हे करतले एक रिपोर्ट करतले खंयसून स्टार्ट जाता रिवर की खंय सोंपता पळय तो पर्यंत
खंय कितें कितें प्रॉब्लम आसा खंयच्या इशूचे शॉर्ट टर्म सोल्युशन काडून इमिजिएटली कितें सॉल्व करूं येता मे बी फायन मे बी वॉट एवर ते तेंच्यांनी पयलीं करचें मागीर जे कन्स्ट्रक्शन जाल्या मागीर किंवा जे कितें मिस्टेक जाता कन्स्ट्रक्शनान सरान म्हटलें तशें डायवर्जन रॉंग जाता हे सगळे प्रॉब्लम कितें जाता कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक दिलो काय आमकां काय खबर नासता ते कितें प्रोजेक्ट आनी कितें जाता हो जर रिपोर्ट सारको प्रिपेर केलो ऑन द होल इशू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पॉयंट वॉट एवर टायम लिमीट फिक्स करूया आनी तेज्या भितर करून आतां मे बी खूब जाणांनी म्हटलें तशें ह्या वर्सा मे बी इट इज नॉट पॉसिबल पण हे आमी लाँग टर्मूच चिंतपाक जाय की फुडें हे इशू परत जावंक पावना माझे सजेशन आसा की सगळे स्टेक होल्डराक त्याच करणार एक सिंगल डिसिजन सांगता व्हेरी गुड ब्लॉक आसा न्ही